फायर डिपार्टमेंटाचे नवीन बिल्डींग आमच्या फाटल्यान तुमकां दिश्टी पडटा आनी हे सगळे नवीन बिल्डिंगेन एक आर्किटेक्ट जो आसा हो डिझायन जो आसा तो तर एक युनीक आसात, युनीक म्हणू शकना, पूण एक एक वेगळ्या तरेन बांदिल्लो आमकां दिश्टी पडटा. ह्या बिल्डिंगेची खासियत आमी ह्या चॅनलाचेर तुमकां घेवन येत रावतले मायगो नेटवर्काचेर. पूण सद्याक आमी फाटल्यान हो जो पेंटींग दिश्टी पडटा ताजेर उलयतलो. हो एक खास भाग आसा ह्या बिल्डिंगेचो आनी इतलो सुंदर पेंट केल्लो आसा. तो पेंट जांच्यांनी केला तांचे कडेन आमी उलया. विजय भंडारे आमच्या बरोबर आसा. विजय बाब, सगळ्यान पयलीं वेलकम आमच्या शोचेर. एंड हो पेंटींग म्हाका दिसता हायलायट जाल्ले आसा, सगळे जाण हांगासर फोटो काडटा. इतलो सुंदर पेंटींग आयडिया कशी आयली, कितें आशिल्ली? पयलीं म्हणजे आमी सगळ्यांनी मनान दवरूंक जाय की फायर डिपार्टमेंट हांचो खंयच्याय परिस्थितीक तांचो हें आसता, म्हणजे एक रोल आसता, म्हत्वाचो रोल आसता. वेदर इट इज मॅन मेड कॅलॅमिटीज ऑर नॅचरल कॅलॅमिटीज, तांकां आपल्या ते जिवाची पर्वा न करता ते सामोरे वचून आमकां सगळी आमची जिवन सुरळीत करपाचे ते जाता इतले प्रयत्न करता आनी ते करतातूय बी. जे आमी आमचे ज्वलंत उदाहरण पळयलां, तोक्ती वादळ येयलें तेन्ना, तशें आमच्या सीएमानूय आतां म्हणिल्लें आसा, तेन्ना ते कंटिन्युअस तांच्यांनी काम केलां नॅचरल कॅलॅमिटीक तोंड दिवपाचें. तेच एक न्ही, सगळ्यांनी जर आमी तांचे बसून इन्स्पिरेशन जर घेतलें आमच्या पर्सनल जिवनान सुद्दां, बाबा कसली आपत्ती आयली ते कशें फोर्स, तांचो जो फोर्स आसा कसो एक्टिवली सामोरे वता, तशें आमी तांचें इन्स्पिरेशन घेवन वचपाक जाय. जेन्ना हे म्युरलाचें म्हाका हें आयलें की लास्ट मुमेंट आमचें डिसिजन जालें हाजेर काम करया. आतां म्हजे कडेन डिझायनूय रेडी नाशिल्लो, कांय नाशिल्लो. सो म्हजो कलीग ओमकार च्यारी वास्कोचो, सो आमी दोगांयनी बसून प्लॅन केलो कितें करया, आतां जातलें काय ना. तेन्ना आमच्या समोर इन्स्पिरेशन आशिल्लें फायर डिपार्टमेंट. ते केन्ना ना म्हणना, खंयच्याय परिस्थितीक तांचें तें तोंड दिवपाचें, तांची ताकद जी आसता तांचे कडच्यान आमी खरेंच इन्स्पिरेशन घेतलें. आनी सगळ्यान डेंजरस हें म्हणटा तो उजो पावलोवप हें सगळ्यान डिफिकल्ट आसता. कित्याक केन्ना तुजी खूब जाणां आमी सुद्दां पळयल्लें आसता, कितें केन्ना केन्ना उजो पालयतात, सगळ्यांची सिविलियन्साची लायफ सेव करता, पूण केन्ना केन्ना फायर फायटर आपली जिवाची आहुती घालतात तातूंत आनी आमकां सेफ दवरतात. सो ते एक आमकां इन्स्पिरेशन मेळ्ळें. तेन्ना आमी विचार केलो जर फायर फायटर म्हणजे तातूंत जो वर्ड आसा फायर, ताजें इन्स्पिरेशन घेतलें आनी आमी खरेंच सारकें तातूंत पेटून कंटिन्युअस काम करचें. सकाळचें म्हजो कलीग ओमकार आनी आमी मेळून आमची सगळी टीम जे लागले ते कंटिन्युअस सांज पर्यंत म्युरल रेडी करून आमी तांकां दिलां. सो हे एका दिसान रेडी केला? एका दिसान रेडी केला. आणि हे केन्ना गेले? आमी सकाळचे 11 लागले, सांजचे आयज काल 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 सकाळी, आनी सांजचे 7 म्हळ्यार रेडी. वाव. चे इन्स्पिरेशन इज फायर डिपार्टमेंट. म्हाका दिसता हे इन्स्पिरेशनूय तितलेंच म्हत्वाचें आसा. एका दिसान तुमी 3 पिक्चर्स ही रेडी केल्ली आसा. एक पिक्चर ती पयली 2 दिसांक ती 2 जाल्ली आमची. जे मेन आहा तेजे खंय फोटो काडटा आता ते सगळ्यान मेन आसा. सो ते पिक्चरान तुमी कितें दाखोवपाचो प्रयत्न केला? म्हाका दिसता एक सेव करता एकट्याची लायफ, हे सगळें थंयसर दिश्टी पडटा. सो तो जे मायंडान कशें आयले, फोटो आशिल्लो खंयचो काय कितें आशिल्लो? पळय ताजेर आमी मातसो रिसर्च केलो, कित्याक आमकां तितलो टायमूय मेळूंक ना ताजेर व्हडलो रिसर्च करपाचो. आमी वी डीड लिटल बीट ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग विथ द पर्सन, दे वर रियली कॉपरेटीव आनी आमकां फूल सपोर्ट दिलो विथ ऑल देयर लेटस्ट इक्विपमेंट्स बी आमकां ताणें लावन दिले. आनी आमचे खातीर खूब इजी जालें काम करपाक. ताणें सगळे आपले बेस्ट इक्विपमेंट्स दिले आमकां, म्हणटकीर स्कॅफोल्डिंगाचें टेन्शन नाशिल्लें, आनी क्रेन दिल्ली, सगळें दे वर पर्सनली प्रेझंट वायल वी वर एक्झिक्युटींग द म्युरल. पूण सगळें तांचे कडेन ब्रेन स्टॉर्मिंग करून हांव जितले बेगीन जाता तितलो आमी डिझायन डिवेलॉप करून तांचो अप्रुवल घेवन काम केलें. आनी हे जे आसा तांचे ते मेन हे दे आर सेवींग लायफ. सो ते फोटोवान कितें दाखोवपाचो प्रयत्न? आमी या त्या फोटोवाकडे. Sure. सो हे 2 फोटो आमकां दिश्टी पडटा हांगासर. एक जो आसा तो हो आनी दुसरो मेजर म्हणटा तो हो. सो एक्झॅक्टली ह्या फोटो, ह्या जे म्युरलान कितें दाखोवपाचो प्रयत्न केला? हातून कितें आसा मेन म्हणजे हातून लिटल सिम्बॉलीक. म्हणजे आमी जेन्ना आतां म्हणटात पळय आतां उजो लागलो, मातशें कॅमेरामॅनाक सांगता की एक फोकस हाजेर घालपाक. हां, सांग. जेन्ना उजो लागलो आमी म्हणटा बाबा आमी वाचतले काय ना, हो पयली प्रश्न येता. तेन्ना एक फायर फायटर आमचे मदीं एक एंजल कसो पावता आनी तो आमकां रेस्क्यू करता. म्हणजे हें न्ही खरेंच एक स्वर्गांतल्यान आमकां जो वाटून ओके. म्हणजे हो धुंवर दोन पळय, एक म्हणजे तो उज्याचोय धुंवर आनी हो स्वर्गांतल्यान ते आमकां दे आर होप आमच्या खातीर, सोसायटी खातीर. ते आमकां 100% रेस्क्यू करतलेच खंयच्याय हातूंतल्यान. आनी दे आर द वन हू आर फायटींग द फायर. म्हाका दिसता हे इतले सुंदर मॅसेज आसा, तुका खंयसरल्यानूय वाचून हाडपाचो जिद्द
ही फायर सर्वीस जे ऑफिसर्स आसा तांचे कडेन आसता आनी हे दाखोवपाचो प्रयत्न ह्या म्युरलांतल्यान आमकां दिश्टी पडटा. सुंदर असो आसा आनी म्हाका दिसता हे एका दिसान जे कंप्लीट केल्या ताज्या खातीर म्हाका दिसता तुमची तोखणाय करीत तितली कमी आसा. तशेंच आनीक 2 हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. त्या दोनूय पिक्चरांनी हांवें एक पयलीं एक एग्रेशन दिश्टी पडटा की कितें आसूं आमी फुडें वचून हो उजो पालयतले हो जो एग्रेशन आसा तो पिक्चर्सांनी दिश्टी पडटा. हो दाखोवपाक चड मेहनत लागता न्ही. बरोबर आहे की तो तांचे तेच आसा दे कॅनॉट टेक थिंग्स लायटली कळ्ळें न्ही कित्याक हांगा जेन्ना उजो पेटता जावं कसले कॅलमिटी आसता दे हॅव टू थिंक इन अ फ्रॅक्शन ऑफ अ सेकंड एवरी सेकंड काउंट्स हातून म्हणजे तांचे विचार करपाची डिसिजन घेवपाची इतली फास्ट हें आसपाक जाय की बाबा नो एक सेकंड कूड बी डिझास्टर्स हय आमच्या बरोबर तितलेच हातून आमकां एक इन्स्पिरेशन घेवन आमकां तितल्याच फोर्सान हांगा काम करचें पडटालें फूल स्ट्रेंथ आमची फायर फायट आहे आय मीन फायर डिपार्टमेंट एक्झॅक्टली आणि म्हाका दिसता खूप सुंदर रितीन तांच्यांनी हे कंप्लीट केलें आसा. आमच्या बरोबर आसा विजय भंडारी बाब आणि विजय भंडारी आणि ओमकार चारी हांच्यांनी म्हणजे आमची आनी टीम आसा तातूंत प्रतीक आसा साई आसा रुद्रेश आसा सो आमची एक ती टिमूच आसा बट खऱ्यांनीच खूप तोखणाय करपी तितलीच कमी ह्या टिमीची आणि अशे तरेचे डिझायन्स आमकां आमच्या गोंयच्या विभिन्न वाठारांनी पळोवपाक मेळचे आणि देव बरें करूं विजय बाब. थँक्यू व्हेरी मच. सो मच थँक्यू